Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. कोरोना लॉकडाऊन 3 माया उपरांत आनीक 2 सप्तकां वाडलो. लॉकडाऊन आता 17 माया मेरेन चालू उरतलो. केंद्रीय घर मंत्रालयान अर्द काढली. आरोग्य मंत्रालयान पयलींच जिल्ह्यांची रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन झोनात विभागणी केल्या. ग्रीन झोनात फकत प्रतिबंधित गतिविधींचेर निर्बंध आसतलो, जाल्यार बाकी सगळ्यो चडश्यो अर्थीक गतिविधी चालू जातल्यो. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयान जिल्ह्यांची रेड, ऑरेंज, ग्रीन झोनात केल्या विभागणी. ह्या तिनूय झोनांनी कांय एक्टिव्हिटी बंदूच आसतल्यो. विमान, रेल्वे, मेट्रो आणि आंतरराज्य येरादारी बंदूच. शाळा, कॉलेजी, हेर शिक्षणीक संस्था, ट्रेनिंग, कोचिंग संस्था आसतल्यो बंद. हॉस्पिटॅलिटी सेवा, हॉटेलां, बार, रेस्टॉरंट उरतली बंद. सामाजीक, राजकीय, सांस्कृतीक हेर कार्यावळींक जमावबंदी. सगळ्यो धर्मीक संस्था, भौशीक, धर्मीक सुवाती बंद. सिनेमा थिएटर, जिम, स्विमींग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सलून, पार्लर उरतले बंद. रेड झोनात गरजेच्या सामानाक ई-कॉमर्स सर्व्हिस जातली सुरू. ग्रीन झोनांतल्या लोकांक मोठी थाकाय. ग्रीन झोनांतल्या जिल्ह्यांनी फकत प्रतिबंधीत गतिविधी सोडल्यो जाल्यार हेर चडश्यो अर्थीक गतिविधी चालू जातल्यो. ग्रीन झोनात ताकीचे 50% आणि सोशल डिस्टन्सिंग पाळून बस येरादारी सुरू. बस डेपोत 50% बसी ऑपरेट करूंक मेळटल्यो. मोटारीत ड्रायव्हर आणि 2 पॅसेंजर बसूंक शकतात. ग्रामीण वाठारांत सगळे उद्देग सुरू करूं येता. सगळीं दुकानां, ऑफिसां, ई-कॉमर्स आस्थापनां सुरू. गरजेच्या सामाना खातीर ई-कॉमर्स एक्टिव्हिटी चालू. हॉस्पिटॅलिटी, सलून, स्पा, रेस्टॉरंट, हॉटेलां बंदूच. टेक अवे चालू. पान शॉप्स, लिकर शॉप्स सोशल डिस्टन्सिंगान चालू. बार, रेस्टॉरंट बंद. मार्केट कॉम्प्लेक्सांनी गरजेचें सामान विकपाची दुकानां उक्ती. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयान जिल्ह्यां प्रमाण कोविड-19च्या झोनांचें वर्गीकरण जाहीर केलां. रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन झोन. रेड झोन आसा थंय 3 माया उपरांतूय लॉकडावनाचे सगळे खर निर्बंध उरतले. ऑरेंज झोनांनी कांय निर्बंध सदळ जातले, जाल्यार ग्रीन झोनांनी अर्थीक गतिविधी बरेपैकी सुरू जावंक शकतली. गोंयचे दोनूय जिल्हे धरून अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, मिझोराम, मणिपूर, नागालँड ही 6 राज्यां ग्रीन झोनात. सगळ्यांत चड 19 रेड झोन उत्तर प्रदेशांत. फाटोफाट 14 रेड झोन महाराष्ट्रांत. दिल्ली, मुंबय, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर आणि अहमदाबाद ही सगळीं मेट्रोपॉलिटन शारां रेड झोनात. दादरा नगर हवेली, दामाव दीव, लक्षद्वीप, केंद्र शासित प्रदेशों ग्रीन. कि देश के विभिन्न जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है. राज्य और जिला प्रशासन द्वारा कंसंट्रेटेड एफर्ट्स करते हुए यह इंश्योर करना है कि जिन भी जिलों में केस आए हैं, यानी कि रेड या ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट, वहां पर इफेक्टिव और स्ट्रिंजेंट कंटेन मेजर्स के थ्रू चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक किया जाए. केंद्र सरकारात गोंय राज्य हे पुराय ग्रीन झोन म्हणून डिक्लेअर केला. ही अभिमानाची गजाल आसा. बाकीच्या काही 2-4 राज्यां बरोबर आमी ग्रीन झोनात पडल्या. हे जे क्रेडिट जे आसा हे विशेष करून आमचे कोविड हॉस्पिटलचे मेडिकल टीम, पॅथोलॅब टीम, पोलीस आणि ॲडमिनिस्ट्रेटिव्हचे सगळे स्टाफ रात दीस जे काम केले, गोंयच्या लोकांचे सहकार्य ह्या सगळ्या लोकांक वता. त्याबद्दल हांव गोंयच्या जनतेचे आभारी व्यक्त करता, धन्यवादूय म्हणटा आणि अभिनंदनूय करता. पण हो ग्रीन झोन तसोच मेंटेन दवरपा खातीर सगळ्यांचें सहकार्य हें आमकां खूब म्हत्वाचें आसा. ग्रीन झोनान जरी येयले आसत जाल्यार ग्रीन झोनाच्यो प्रायोरिटी ज्यो केंद्र सरकारांतल्या गायडलायनी प्रमाणे ज्यो ठरयल्या, म्हणजे तेंच्यांनी इकॉनॉमिकल एक्टिविटी अलावड केल्ल्यो आसा. ओके, ज्यो ज्यो इकॉनॉमिकल एक्टिविटी अलाव केल्या त्यो राज्यांत आमी आदींच पयलीं 20 तारखेच्यान चालू करपाक दिल्या. बट 3 तारखेच्यान नवीन गायडलायन येतली. त्या नवीन गायडलायनी ज्यो ज्यो गजाली आमकां शक्य आसा त्यो त्यो गजाली सगळ्या जाणांक अलाव केल्यो वयतल्यो. बट पब्लीक ट्रान्सपोर्ट हो अलाव करचो न्ही हें आमी म्हटलां. कारण इतर आंतरराज्य जर ट्रान्सपोर्ट चालू जालो जाल्यार ताच्या खातीर आमच्या सायडीच्या राज्यान असलेले पॉझिटिव्ह पेशंट्स हे आमच्या राज्यांत येवंक शकता. आमी केंद्र सरकाराक त्या पद्दतीचें कळयलां की लॉकडावन कंटिन्यू धरून पब्लीक ट्रान्सपोर्ट हो बॅन दवरचो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.